तो तयारीचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाजेचो सोनवार लागीं पावलोलो देखून सोनवारा दिसा कुडी कुडसार उलोवना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जिदेवांनी पिलाता कडेन मागलें। सैनीक आयले आनी जेजू बाराबर कुडसार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले। पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी तांचे पांय मोडले नात। पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताजी कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें। जाणें हे काशा पळयलेले ताणेंच तुमी भावार धरचे पासत ही गवायकी दिल्या। ताजी गवायकी करी आनी आपूण सोट उलयता म्हूण तो जाणा। पौत पुस्तक अशें म्हणटा, ताजे एक पूण हाड मोडचे नात। हे उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यात। पौत पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलोल्यांक ती पळयतलीं।